चोराच्या येण्याची जाणकारी कोणाकी आसा? चोर घर फोडच्याक घरच्या दनयान नित्या वेळाकच राखता न्हय. अजागृत असो धनी चोराचे दायज हे धनी जाणा, देखूनच तो आपले घर आणि दायज राखचे खातीर आणि ताचेर निरंतर दोळो दवरचे खातीर व्हिडिओ कॅमेरा सहित घालता. अशें आसूनय चतुर चोर तयार नासलेल्या धनयाक नागयता. जेजूनो हांगासर मनशा पुताचे येणे हे सोराचे ओपारींत वर्णूचो उद्देश मनशा पुताक चोर करचो न्हय, बगर ताचे येणे जाताना धनयान कशें चतूर आनी तयार आसूंक जाय म्हणलें विवरूंचो. बुद्धवंत कारभाराची ओपार सांगून हीच पारुसियाची वा अंत्यकाळाची वा सोम्याच्या येण्याची गजाल जेजू आनी एके रितीन विवरिता. पूण हांगासरी उद्देशांत कांय बदलावन ना. धनयान जबाबदारी दिवन नमयारलेलो सेवक वा चाकर वा नौकर आपल्या कामांत प्रामाणीकपणी मग्न जावन आसल्यार मात्र भायर गेल्लो धनी फाटीं येताना तो तयार आसा म्हण अर्थ. बेजबाबदारीचो चाकर आपल्या हाताखाल आसच्यांक दणसून अप्रामाणीकपणान चलत तर धनी अचानक वा चिंती नासले घडये येताना चाकर शिरकोन पडता आनी तो नालायक चाकर जावंक पावता आनी शिक्षेक वळख जाता. जेजूचे शिकवणेंत मनशा पुताच्या अचानक वा चिंती नासले घडये येवपाक केवल तयार आसप मात्र जाप. शिसपण एक निरंतर तयार आसप. शिसाची जबाबदारी कितली चडगी, तयार आसपाचो भरय तितलो चडटलो आनी वावरांत मग्न रावपी उंचल्या मट्टाचें जावंक जाय म्हणून सुवार्ता जागयता.